नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. नितीन नवीन हांची भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाचेर बिनविरोध जाली निवड. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नितीन नवीन हांकां आपले बॉस म्हूण केले संबोधन. पक्षाच्या सामान्य कार्यकर्त्यांक पक्षाचे सर्वोच्च पदाचेर पावोवपाची संद मेळप हीच जावन आसा भारतीय जनता पक्षाची खरी शक्त. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नितीन नवीन हांकां परबीं भेटयतना भारतीय जनता पक्षाच्या संघटना विशीं उक्तायली खोस. गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भाजपाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन हांकां पदभार सांबाळ उपरांत प्रत्यक्ष मेळून भेटयली परबीं. आपल्या संदेशांत तांच्या फुडारपणाचेर उक्तायलो विश्वास. CZMP 2019च्या अधिसुचोवणेक गैरसंवाद जाल्ल्यान लोकां मदीं पातळी भिरांत. आदीं थारायल्ल्या प्रमाण जातली साबार प्रक्रिया. CZMPच्या वांगडी सचीव सचिन देसाय हांणी दिली माहिती. लडाखच्या लेह हांगा खेलो इंडिया शियाळी खेळां सर्तीच्या 6व्या आवृत्तीची जाली सुरवात. आयच्यान 26 जानेवारी मेरेन 21 राज्यांचे खेळगडे आयस स्पोर्टिंग सर्तींनी येतले आमने सामने. आता खबरो विस्तारान. भारतीय जनता पक्षाचे कार्याध्यक्ष म्हूण काम सांबाळपी नितीन नवीन हांकां आयज औपचारीकरित्या पक्षाचे अध्यक्ष म्हूण नेमणूक केली. आयज पक्षाच्या अध्यक्षपदाच्या वेंचणुकेन नितीन नवीन बिनविरोध वेंचून आयल्यात आनी पक्षाच्या सामान्य कार्यकर्त्यांच्या भुमिकेंतल्यान पक्षाचे 12वे राष्ट्रीय अध्यक्ष जावपाचो भोवमान तांकां फावो जाला. ह्या निमतान नवी दिल्लीच्या भाजपा मुख्यालयात संघटन पर्व ह्या कार्यावळीचे खास आयोजन करून पक्षाचे वेंचणूक अधिकारी डॉ. के. लक्ष्मण हांणी औपचारीकरित्या तांकां नेमणुकेचे प्रमाणपत्र सुपूर्द केले. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सयत केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंग, JP नड्डा तशेंच नितीन गडकरी हांणी लेगीत नव्या राष्ट्रीय अध्यक्षांक परबीं भेटयली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संघटन पर्व कार्यावळीन नवे अध्यक्ष नितीन नवीन हांकां पक्षाच्या सगळ्यांत प्रतिश्ठीत पदार वेंचून आयिल्ल्या बद्दल परबीं भेटयतना आपूण देशांतल्या सगळ्यांत भव्य संघटनेचो कार्यकर्तो आशिल्ल्या बद्दल भोवमान अणभवता अशें सांगलें. तशेंच पक्षाचे अध्यक्ष आशिल्ल्यान नितीन नवीन हे आयच्यान आपले बॉस आसात अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत नमूद केलें. आज भाजपा का जितना फोकस संगठन के विस्तार पर है, उतनी ही बड़ी प्राथमिकता कार्यकर्ता के निर्माण की भी है. भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं. ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं. ये सबसे बड़ा गर्व है. और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं. देशाच्या फुडारा खातीर फुडली 25 वर्सां ही भोव म्हत्वाची थारतली आनी अशा काळांत पक्षाचे फुडारपण युवा कार्यकर्ते नितीन नवीन हांचे कडेन आशिल्ल्यान देशाक विकसीत भारताच्या ध्येया कडेन व्हरपाक उल्लेखनीय हातभार लागतलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. आने वाले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है. ये वो कालखंड है जब विकसित भारत का निर्माण होना है और होना तय है. इस महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में
हमारे माननीय नितिन नवीन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मैं आजकल के युवाओं की भाषा में कहूं तो नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है। वो उस जनरेशन से हैं जिसने भारत में बड़े आर्थिक, सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन होते देखे हैं। वो उस जनरेशन से हैं जिसने बचपन में रेडियो से सूचनाएं पाई और आज एआई के भी एक्टिव यूजर है। नितिन जी के पास युवा ऊर्जा भी है और संगठन में कार्य का लंबा अनुभव भी है। ये हमारे दल के हर कार्यकर्ता के लिए बहुत उपयोगी होगा। खंयच्याच देशान घुसखोरांक आशिरो दिवपाची पद्दत ना आनी भारतान लेगीत ह्या घुसखोरांचो सोद घेवन तांकां बेगोबेग तांच्या देशांत धाडून दितले अशी स्पश्ट गवाय दितना प्रधानमंत्र्यांनी देशाच्या संरक्षणाच्या नदरेन घुसखोर हे सगळ्यांत खर दुस्मान आसात अशें सांगलें। दुनिया में कोई अपने देश में घुसपैठियों को स्वीकार नहीं करता। भारत भी घुसपैठियों को अपने गरीबों, हमारे नौजवानों के हक कभी भी लूटने नहीं दे सकता। घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनकी पहचान करके उन्हें वापस उनके देश भेजना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा ऐसे राजनीतिक दल जो वोट बैंक की राजनीति में घुसपैठियों को बचा रहे हैं या उन्हें कवर दे रहे हैं, उन्हें हमें पूरी शक्ति से जनता के सामने बेनकाब करना ही होगा, उनको एक्सपोज करना ही होगा। पक्षाचो एक सामान्य कार्यकर्तो जेन्ना पक्षाच्या सर्वोच्च पदार वेंचून येता तेन्ना पक्षाची निष्पक्ष विचारसरणी लोकां मुखार स्पश्ट जाता अशें म्हणटाना भाजपान घराणेशाहीक जागो ना आनी हांगा प्रामाणीकपणान वावर करपी कार्यकर्त्यांक सदांच तांच्या योगदाना खातीर प्रोत्साहन मेळटा अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार नमूद केलें। दुर्भाग्य से कांग्रेस और देश के अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर आज अलग अलग परिवारों का कब्जा हो गया है। पार्टी का जन्म किसी परिवार ने किया, पार्टी में लगातार एक के बाद एक उनके परिवार के ही अध्यक्ष होते हैं। पार्टी की पूरी निर्णय प्रक्रिया उस परिवार के हाथ में होती है। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, उसको विचार से लेना देना नहीं, उनको उस परिवार से समर्पित रहना पड़ता है। ये परिवारवाद खतरनाक है, ये लोकतंत्र का दुश्मन है और ये परिवारवादी राजनीति ने देश के नौजवानों के लिए दरवाजे बंद कर दिए, उनके आगे आने के सारे मौके खत्म कर दिए हैं। और इसलिए देश के इन युवाओं को अवसर मिलने ही चाहिए जो राजनीति के माध्यम से नए समाधान देने के लिए आगे आना चाहते हैं। और इसलिए मैंने कहा है, मैं 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाना चाहता हूं जिनके परिवार में पहली बार वो राजनीति में आएंगे। भारतीय जनता पक्षाचे नव्यान वेंचून आयिल्ले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन हे पक्षाचे सगळ्यांत तरण्या वयावयले अध्यक्ष थारल्या। भारतीय जनता पक्षाक देशांत 45 वर्सां पूर्ण जाता, तेच बरोबर ह्या पक्षाक 45 वर्सांचे युवा अध्यक्ष फावो जाल्यात।
तेच बरोबर बिहारच्यान अध्यक्षपदार नेमणूक जाल्ल्यान नितीन नवीन पयलेच भाजपा कार्यकर्ते जावन आसा. आपल्या नेमणुकेविशीं पक्षाच्या म्हालगड्या फुडाऱ्याचे आनी नेतृत्वाचे उपकार मानतना आपल्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्याक पक्षाच्या सर्वोच्च पदाचेर पावोवपाचो भोवमान मेळप हे फक्त भारतीय जनता पक्षाक शक्य आसा अशें नितीन नवीन हांणी सांगलें. सत्ता को सेवा का माध्यम बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 25 वर्षों में जिस प्रकार से सरकार के मुखिया के रूप में गुजरात में और अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारत के विकास में लगातार आप काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका प्रेरणादायी नेतृत्व हम जैसे नए कार्यकर्ताओं के लिए, हम जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक मापदंड है जिसको हम लोग निश्चित रूप से आपसे सीखते हैं. और मैं तो कहूंगा कि जिस सुशासन को मॉडल को आपने पूरे देश और विश्व में स्थापित किया है, अन्य सभी राज्य सरकारों को भी उस मॉडल के साथ काम करना चाहिए, तभी हम विकास के सही मापदंड को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा पाएंगे. आइए हम सब मिलकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की भागीदारी सुनिश्चित करें. एक शक्तिशाली गतिमान संगठन के साथ राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा को नई ऊंचाइयों तक लेके चले. भारतीय जनता पक्षाचे नवे अध्यक्ष म्हूण नेमणूक जाल्ले नितीन नवीन हांणी पदाचो भार सांबाळे उपरांत गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी तांकां भेट दिवन परबी भेटयली. एक्स माध्यमाचेर संदेश घालतना तांच्या उर्बादायी फुडारपणाच्या बळग्यार पक्षाच्या संघटनात्मक प्रवासाक नेट येवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सशक्त, स्वावलंबी आनी विकसीत भारत घडोवप आनीकूय बळगे मेळटले अशी आस्त मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायल्या. तशेंच पत्रकारांक प्रतिक्रिया दितना पक्षाक युवा फुडारपण लाभिल्ल्यान तरण्या पिळगेचे जेन झी लेगीत आतां भारतीय जनता पक्षाक आपणायतले अशी आस्त मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली. भारतीय जनता पार्टी के नए बॉस नितिन नवीन जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और नए युवा अध्यक्ष होने से जो जैन जी बोलते हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे, बस मैं यही कहता हूं. भाजपाचे आदले अध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री JP नड्डा हांणी लेगीत भारतीय जनता पक्षाचे फुडारपण तरणाट्या हातान गेल्ल्या बद्दल खोस उक्तायली. 14 डिसेंबर 2025 दिसा नितीन नवीन हांकां पक्षाचे कार्याध्यक्ष म्हूण घोशणा जाल्ली जाल्यार आयज तांची बिनविरोध अध्यक्षपदाची नेमणूक जाल्ल्या बद्दल केल्ल्या अधिकृत घोशणे उपरांत आयोजीत संघटन पर्व या कार्यावळीन मंत्री नड्डा हांणी उलोवप करतना सामान्य कार्यकर्तो पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदार पावप हीच या पक्षाची खरी शक्त जावन आसा अशें नमूद केलें. आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी आज ये पदभार संभाल रहे हैं. मैं अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस विश्वास के साथ कि आप संगठनात्मक अनुभव के साथ साथ प्रशासनिक अनुभव भी रखते हैं, आप इस पार्टी को बहुत तीव्र गति से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको आगे ले जाएंगे. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा.
योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावले खबरो। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आपल्या दिल्ली भेटेर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांची भेट घेतली। ह्या वेळार तांचे सयत राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, गोंयचे येरादारी मंत्री तशेंच दाबोळेचे आमदार मोविन गोदिनो आनी कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल हजर आशिल्ले। या भेटे मजगतीं मुखेलमंत्र्यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांचे सयत दाबोळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर नागरी विमान सेवा सुरू दवरपा विशीं चर्चा केली। मुखेलमंत्र्यांनी एक्स माध्यमाचेर घाल्ल्या संदेशान गोंयचे हित लक्षांत दवरून दाबोळे विमानतळाचेर विमान सेवा चालू दवरपाचें आश्वासन दिल्ल्या बद्दल केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग हांचे उपकार मानले। गोंयांतल्या स्टार्टअपांनी उल्लेखनीय प्रगती केल्या। राज्यांत 700 परस चड नोंदणी केल्ले स्टार्टअप आसून तातूंतले 33% स्टार्टअप बायल वेवसायिकांचे आसा, अशी माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिसा निमतान पणजे आयोजीत कार्यावळींत ते उलयताले। विकसीत भारत स्वयंपूर्ण गोंय करपाचे दृश्टीन राज्य सरकारान म्हत्वाची पावलां उबारल्यात आनी राज्यांत फकत सरकारी नोकऱ्या फाटल्यान धांवपी तरणाटे आतां स्टार्टअप उबारून हेरांक नोकरी दितात, अशी खोस मंत्री खंवटे हांणी ह्या वेळार उक्तायली। And I think that Goa Online and the rest of the things that we nurtured between 17 and 19 were very fruitful and important for the state of Goa during COVID times. The whole state realized that the machinery was dependent on this Goa Online for every pass system and everything that came out. People who wanted certificates came out from those particular areas, and we realized how important e-governance was. From there, driving into the 2022 under Dr. Pramod Sawant, we started accelerating the whole thought process. And I'm very happy to say from the whole thought of one startup that we went with, today we are roughly about 734 startups, DPIIT registered, including the ones which we have in Goa. And very importantly, 33% of them are women-led startups. Women entrepreneurs are no longer behind, they are there, they have already been showcasing their talent. And whether it's medtech, fintech, agri-tech or tourism, our overall ambition is definitely to grow this number and deepen the impact on these particular ventures. गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरण 2019चो नवो सुधारीत आराखडो फाल्यां सावन सुरू जाता, अशी खबर पातळिल्ल्यान एकंदरीत राज्यांत गैरसमजाचें वातावरण जाल्लें। हे विशीं स्पश्टीकरण दितना 20 जानेवारी 2026 मेरेन CZMP 2019च्या मसुद्याचेर प्रतिसाद मागपी पंचायतीक BDO कार्यालयांतल्यान पत्रव्यवहारा संबंदीत गैरसंवाद जाला, अशें CZMPचे वांगडी सचिव सचिन देसाय हांणी सांगलें। अधिसुचोवणेंतल्यान मागिल्ली म्हायती ही सरकारी खात्या खातीर आशिल्ली आनी तातूंत सामान्य नागरिकांचो आस्पाव नाशिल्लो, अशें लेगीत तांणी स्पश्ट केलें। त्या भायर CRZ अधिसुचोवणे खातीर थारायल्ल्या वेळा प्रमाण कारवाय करतले, अशें सचिन देसाय हांणी नमूद केलें। पब्लीक हियरिंग जेन्ना CRZ नोटिफिकेशना प्रमाणे जे कितें आसा पळय ते सगळे आमचे डिपार्टमेंट फॉलो करतले आनी तेज्या प्रमाणे सगळ्यांचे कितें ऑब्जेक्शन सगळे कितें आसा ते वी वील गो एज पर द नोटिफिकेशन। सगळ्यांक सफिशियंट टायम दिलो वतलो। देर इज सम मिसकम्युनिकेशन दॅट हॅज हॅपन्ड की 2 दिसान ना जाल्यार अशें जातलें। देर इज नथींग लायक दॅट, तशें कांयच ना आनी आमी ताचेर सारखे नोटिफिकेशना प्रमाणे जी टायमलायन आसा ती फॉलो करतले आनी सजेशन ऑब्जेक्शन्साक प्लॅन जेन्ना वतलो तेन्ना आमी सगळ्यां कडल्यान सजेशन ऑब्जेक्शन मागयतले आनी ती हियर करून ताचें कितें डिसिजन आसा पळय तेजे प्रमाणे ते आमी करतले। ऑलरेडी क्लॅरिफाय केला आनी तांकांय हांवें समजून सांगलां आनी दे हॅव ऑलरेडी डेट तांकां डिटेल एज पर CRZ नोटिफिकेशन जितलो टायमलायन आसा तो अजून हांवें वचूंकूच ना हांव पब्लीक हातूंत। पब्लीक हियरिंगाक अजून हांवें घालूंकूच ना न्ही। जेन्ना पब्लीक हियरिंगाक वतलो तेन्ना जो सफिशियंट टायम जो कितें आसा पळय नोटिफिकेशना प्रमाणे तो सगळो डिटेल तांकां टायम दितले आनी तांची सगळी ऑब्जेक्शन्स कितें आसा दॅट वी वील कितें आसा तें आमी पळयतले, वील हियर देम। अजून आमी हें करूं ना।
अजून पब्लीक हियरींग केन्ना जातले ते आमी डिक्लेअर करूना. सो ते डिक्लेअर जातले, न्यूजपेपरान पब्लीश जातले. न्यूजपेपरान पब्लीश जातकूच सगळ्यांक तेजेर ऑब्जेक्शन घालपाक टायम दितले. फाटले 2 दीस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेची केंद्रीय कार्यसमितीची बसका केपेच्या दामोदर महाविद्यालयात सुरू आशिल्ली. बसकेच्या समारोपा उपरांत परिषदेचे राष्ट्रीय महासचिव डॉ. वीरेंद्र सिंग सोलंकी हांणी पत्रकार परिशद आपोवन बसके मजगतीं घेतिल्ल्या साबार निर्णयाची म्हायती दिली. ह्या वेळार महाविद्यालय तशेंच विद्यापीठ पांवड्यार शिकपी तरणाट्यां भितर गवळे वखदांचो वापर कमी जावचो हे खातीर परिशदेन राष्ट्रीय पांवड्यार मोहीम राबोवपाचो निर्णय घेतला आनी हे मोहिमेंतल्यान देशांतल्या वेगवेगळ्या महाविद्यालय आनी विद्यापीठांतल्या विद्यार्थ्यां सयत अधिकाऱ्यां सयत तशेंच शिक्षकां सयत मंथन करून हे विशयाचेर गरजेचे निर्णय परिशद घेतले अशें वीरेंद्र सोलंकी हांणी सांगलें. और एक और विषय हमारी चर्चा में आप सब लोगों का सुझाव भी आया था ड्रग्स को लेकर, तो उसमें हमने हमारी बैठक में विस्तृत चर्चा भी की है. ड्रग फ्री कैंपस हमारा जो अभियान पहले से चल रहा है, उस अभियान को हम और तेज गति से और नए फॉर्मेट में समाज के बीच में लेकर जाएंगे, स्टूडेंट समाज के बीच में. और ड्रग फ्री कैंपस के लिए हम कैंपसेस के अंदर स्टूडेंट्स के साथ संवाद और एक कैसे कुछ रूल्स रेगुलेशंस हमारे कैंपसेस को ड्रग्स के इंटरवेंशन से बचा सकते हैं, उन विषयों पर चर्चा करके एकेडमिक लोगों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के, उनको हम जानकारी देंगे और उनसे बात संवाद करके इस पर जितना विद्यार्थियों के बीच में अवेयरनेस भी ले जा सकते हैं उतना ले जाने का हमारा प्रयास रहेगा. और उसके लिए हमने प्रांतों को स्वतंत्र किया है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी स्थितियां हैं, तो प्रांत जो है वो अपनी योजना से इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे. आज तमिळनाडू विधानसभा अधिवेशनाच्या सुरवेक राज्यपाल आर.एन. रवी हांणी अभिभाषण करनासतना सभाघरांतल्यान वॉकआउट केले. तमिळ गानाच्या पाठा उपरांत राष्ट्रगीत गावपाची मागणी राष्ट्रपती आर.एन. रवी हांणी केल्ली. ती मागणी विधानसभा अध्यक्ष एम. अकबाऊ हांणी न्हयकारिल्ल्यान सेगीत तिसरे फावट राज्यपाल आर.एन. रवी हांणी अभिभाषण करनासतना विधानसभेंतल्यान भायर सरले. त्या आदी 2024 आणि 2025 वर्सां तांणी अशेच रितीन बहिष्कार केल्लो. राज्य सरकाराच्या म्हणण्याप्रमाण तमिळनाडू विधानसभेच्या परंपरेन फक्त तमिळ गानाचो पाठ करप नेमान बसता, जाल्यार राजभवनात विधानसभेच्या सुरवेक राष्ट्रगीत गायनासतना संविधानाचो अपमान केला असो आरोप राज्य सरकाराचेर केलो. संवसारीक आर्थीक मंचाचेर इतिहास घडयतना स्वित्झर्लंडाच्या दावोस हांगा सुरू आशिल्ल्या मंचाच्या 56व्या सत्रांत भारताच्या उत्तर पूर्व राज्य आसामांत पयलेच खेपे पदार्पण केलें. आपल्या पदार्पणांत भारतांतली सगळ्यात नेटान वाडपी राज्य आनी हरीत उर्जा, सेमीकंडक्टर तशेंच पर्यटन गुंतवणुकीचें मुखेल स्थळ म्हूण आसाम राज्यान आपली वळख केल्या. संवसारीक आर्थीक मंचाचे आसामाचे प्रतिनिधित्व करपी मुखेलमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पयलेच थारल्यात. 19 ते 23 जानेवारी मजगतीं चलपी ह्या सत्रा विशीं उलोवप करतना आसामचे मुखेलमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हांणी गुंतवणूकदारांक नेटान उदरगत करपी आसामचे अर्थवेवस्थेन गुंतवणूक करपाचें आवाहन केलें. We want to send a message that Assam is now a emerging state, emerging economy. So when you are thinking of investing in India, you can consider Assam as one of the destination. Assam is now officially we are the fastest growing state in the country. We do not see Assam in isolation of Northeast, because when something happen in Assam, we are so interconnected that you cannot say that this is for Assam and this is not for Northeast. Like when Tata sets up semiconductor industry, it may be geographically in Assam, but it has to be for all northeastern state. So Guwahati being the gateway of northeastern state, the entire talent pool of the region, they comes to Guwahati. So Assam provide that ecosystem or opportunity to the youth of entire northeast. So if I can bring 1 rupee to Assam, you can also say automatically that 1 rupee goes to northeast. आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हांणी आयज स्वित्झर्लंडाच्या दावोस हांगा आयच्यान सुरू जाल्ल्या संवसारीक आर्थीक मंचाच्या इंडियन पॅव्हिलियन ह्या सत्रांत उलोवप केलें. ह्या वेळार पुराय संवसार आयज भारता विशीं उमळशीक बाळगून आसा अशें म्हणटना गुंतवणूक करपाच्या दिकेन भारत हो सगळ्यांत सुरक्षीत देश
देश आसा अशें चंद्रबाबू नायडू हांणी नमूद केलें. त्या भायर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सशक्त फुडारपणा खाला देशान उदरगत, समाज कल्याण तशेंच समावेशक समाज घडोवप सरकार प्रयत्नशील आसा अशें लेगीत तांणी ह्या वेळार सांगलें. Today I am very happy. Everybody is curious, not only listening to us, they want to invest in India. Safest destination in the world, only India. There is no other country in the world as on today. Proudly I can say that. And also if you can see, very strong leadership. And at the same time, focusing on development and welfare and inclusive society. Our Honorable Prime Minister, for the last 12 years, he has given a strong message and also he is building institutions. If you see digital connectivity, nowhere in the world, some of the countries are having old technology, whereas we are having new technologies. सबरीमाला हांगा भांगराची चोरी जाल्ली ताचेर ईडीन कारवाय केल्या. ह्या फाटभुंयेर 3 राज्यांनी 21 जाग्यांचेर धाड ईडीन घाल्या. मुखेल आरोपी उन्नी कृष्णन पोट्टीच्या बंगळुरू स्थित ठिकाणांचेर तपास सुरू केला. केरळ पुलिसांच्या एफआयआरच्या आधाराचेर ईडीन केस दाखल केल्या. आयज सावन लडाखच्या लेह हांगा खेलो इंडिया शियाळी खेळाच्या 6व्या आवृत्तीची सुरवात जाता. आयज लडाखचे नायब राज्यपाल कविंदर गुप्ता हांणी हे सर्तीचे उक्तावण केले. हे सर्तीत 21 राज्य आनी केंद्रशासित प्रदेशांतले खेळगडे तरेकवार आयस स्पोर्टिंग खेळांनी वांटो घेतले. 20 जानेवारी ते 26 जानेवारी मजगती आयोजित ह्या सर्तींनी अंदू वर्सा फिगर स्केटिंग हो ऑलिंपिक सर्तीन आयोजित खेळ लेगीत आस्पावीत केला. उक्तावण सुवाळ्यान उलोवप करतना सेगीत 3रे फावट ह्या सर्तीचें आयोजन लडाखान करून सरकारान लडाखाच्या क्षमता, वचनबद्धताय आनी वेवस्थापनाच्या आनी आयोजनाच्या कुशळटायेचेर विश्वास दाखयला अशी खोस नायब राज्यपाल कविंदर गुप्ता हांणी उक्तायली. सर्बियाचो नोवाक जोकोविच हाणें ऑस्ट्रेलियन टेनिस ओपन सर्तीन जैत मेळोवन 2ऱ्या पर्वाची सुरवात केली. जोकोविच हाणें पयल्या पर्वाच्या खेळांत स्पेनाचो पेद्रो मार्टिन्साक 6-3, 6-2, 6-2 अशा सेटांनी हारयले. हे ताचें 100वें जैत आसा. ह्यान फुडें 25व्या फावट ग्रँड स्लॅम आपल्या नांवार करपाचें ताचें सपन आसा. आता पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 30.3 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 18.5 अंश सेल्सियसले नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. नितीन नवीन हांची भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्राध्यक्षपदाचेर बिनविरोध जाली निवड. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नितीन नवीन हांकां आपले बॉस म्हणून केले संबोधीत. पक्षाच्या सामान्य कार्यकर्त्यांक पक्षाचे सर्वोच्च पदाचेर पावपाची संद मेळप ही जावन आसा भारतीय जनता पक्षाची खरी शक्त. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नितीन नवीन हांकां परबीं भेटयतना भारतीय जनता पक्षाच्या संघटना विशीं उक्तायली खोस. गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी भाजपाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन हांकां पदभार सांबाळे उपरांत प्रत्यक्ष मेळून भेटयली परबीं. आपल्या संदेशांत तांच्या फुडारपणाचेर उक्तायलो विश्वास. CZMP 2019च्या अधिसुचोवणेक गैरसंवाद जाल्ल्यान लोकांची पातळी भिरांत. आदीं थारायल्ल्या प्रमाण जातली साबार प्रक्रिया. CZMPच्या वांगडी सचीव सचिन देसाय हांणी दिली माहिती. लडाखच्या लेह हांगा खेलो इंडिया शियाळी खेळा सर्तीच्या 6व्या आवृत्तीची जाली सुरवात. आयच्यान 26 जानेवारी मेरेन 21 राज्यांचे खेळगडे आयस स्पोर्टिंग सर्तींनी येतले आमने सामने. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी युट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जशें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो.
इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रान. नमस्कार.